जोयडा तालुक्याच्या कुंभारवाडा केंद्रस्थळात असलेल्या एक चहा हॉटेलात चितल भितर येऊन सगळ्याक आश्चर्य केले आणि काही वेळ हॉटेलात थांबून वापस गेले। रानातली जनावर जावन आशिल्ली मेरू, चितल, डुक्कर असे खंयचेय बी जनावर कोलसुणे किंवा वाघ, बिबटो फाटलाक नेल्यार ही जनावरां जीव वाचून घेवूंक गांवांत येवन रक्षण घेतात म्हणून कुंभारवाडा जाल्ल्या ह्या घटनेन स्पष्ट जाता। कुंभारवाडा केंद्रस्थळार आशिल्ले दत्तकुमार अनस्कर हेमगेले च्या हॉटेलात अकस्मात एक नवीन आणि अप्रूप गिरायकी घुसलो, पण हो ग्राहक च्या पिवूंक किंवा खाणे खावूंक येयलो ना। जाल्यार कोलसुण्या खंयच्यान आपलो जीव रक्षण करूंक हॉटेलात येवन थेट रांदप करच्या जाग्याचेर पावलो। हॉटेल मालीक तेका भायर घालूंक खूब प्रयत्न केले, पण चितल वचनासतना काही वेळ थांबून नंतर आपुणूच गेले। रानातली साधू प्राणी क्रूर प्राण्याल्या शिकारेक खंयच्यान जीव रक्षण करूंक मनीस आशिल्ल्या प्रदेशात धांवन येतात। असली घटना उत्तर कन्नड जिल्ह्यात खूब घडलात, पण वन विभाग मात्र हे समजून घेतेत ना। वनवासी लोकांक रानांतल्यान खाली करून वायल्ड लायफ फॉरेस्ट करूंक मुखार येयला, पण वनवासी लोकच जंगल राखतात, झाडां नाडटात, प्राण्याले रक्षण करतात, जाल्यार तेमकां सवलत दिवंक वन विभाग आड येता। दालकूर चितल आपलो जीव वाचून घेवंक हॉटेलात येयल्ली घटनेन तरी वन विभागाचे अधिकारीन जाणविकन घेवंक जाय अशें स्थानीक लोक म्हणटात। कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा।